आमी मिटींग घेतिल्ली आसा की कावन्सिलरान डिसिजन घेतिल्ली पयलीं की आमी सगळे रोडार कोण बसता तांकां काडपाची अशें म्हणून. पूण आतां थोडे कितें म्हणटात ते पोटा खातीर बसतात. पूण आमी पोटा खातीर बसता आमकां खबरच आसा. पूण अशें रस्त्यार बसप आतां पुलिसांनी कितें पळय एक्शन घेता पळय, पुलिसांनी कितें करता तांचेर आमची हें आसा पुलिसां. आतां पुलीस थंय एक्शन घेतात काडपाचे. पूण आमी बी पुलिसां बरोबर आसात. कित्याक रोडार बसप हें सारकी न्ही. कित्याक फाल्यां सकाळीं तो मेन रोड आसा आनी कोणाचो एक्सिडंट जालो जाल्यार चॅरपर्सनाचेर येवपाक शकता. तें आमी मान्य करून घेवपा ना. कित्याक आमी सांगून दवरिल्लें आसा. कित्याक तुमी रोडाचेर बसनाका, सायडीन शेतांनी पळय जागो आसा थंय बसल्यार आमची कांय ऑब्जेक्शन ना. कित्याक फाल्यां सकाळीं तो मेन रोड आसा आनी एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. तें आमी जावपाक दिवपाची ना. तो म्हणल्यार रोडा सायडीन रोडार जे एनक्रोच करून बसतात जे पोटा खातीर बसता म्हणटा. पूण खंय तरी हेका लागून जो मेन रोड आसा केपें तियामा रोड आसा थंय खंय तरी अपघात जावंक शकता. हेजे खातीर आयज जे केपें पुलीस आसा तेणी एक्शन घेतलेलें आसा जे रोडार बसतात. आनी तेजे नंतर जी ही एरिया आसा ती केपें म्युनिसिपल एरिया पडटा. तांकां विचारलें, तेणी कितें सांगलें की आमी कोणाकूच रोडार बसपाक एलाव करूना. कावन्सिलराची बी मिक्स रिएक्शन आसा म्हणटा की चॅरपर्सन आसा थोडी तांकां सपोर्ट करता ते म्हणटा पोटा लागून करतात. पूण बरोबर आसा. पूण जेंकां बसपा लायल्या ते रोडा सायडीन बसा म्हणून सांगल्या. खंय तरी रोड ऑक्युपाय करून खंय तरी रोडार बसून रोडार बसल्यार थंय मागीर लोक रस्त्यार गाडी पार्किंग करता आनी खंय तरी अपघात जावपाची शक्यता आसता. हेका लागून म्युनिसिपालिटीन जी चॅरपर्सन आसा तेणी सांगलें पुलिसांक जर रोड ऑक्युपाय करता तेणी तेंचेर एक्शन घेतल्यार तांकां म्युनिसिपालिटीचो सपोर्ट आसतलो.